गोंय वैजकी महाविद्यालयाक जाय तितलें उदक मेळना. ताका लागून लोकांक आनी पेशंटांक त्रास जाता ती गजाल उक्ताडार आयल्या. सांजे 6 ते सकाळीं 6 मेरेन पसून खूब फावटी उदक उरना अशें एका बायलेन सांगलें. GMC मात म्हणटा तशें कांयच ना. पंपिंग करपाच्या वेळारच खंय उदक नासता. हय बंद जाता. संकूय ते बंद जाता. आतां बंद जातलें तें. कितल्यांक सुमार बंद जाता? संक. आनी कितले दीस अशे प्रॉब्लेम जाता? तें म्हाका खबर ना, पूण पयर बंद जाल्लें काल न्ही. सकाळचें संक जाता. Presently or as on date, we don't have any short supply of water to this institution. In fact, we are almost more than 1,200 bedded hospital, and our requirement is almost 1,000 cubic meter of water. Certain wards may say that at certain time they don't have water supply. That is because there is a period between the pumping and the supply. But we see that the peak hours and the requirement hours, the water is there. And water is also stored if required when that actual water supply is not there to those taps, and that is not because that we have a shortage of water, but that is because the pumping is being done at that stage, because we have a main tank which is a storage tank. From there the water has to be pumped to the tanks on the top. From there the water flows to the respective wards, and that is that during that gap period we may not have water. But by and large, almost all wards gets the water. We have continuous water supply to the operation theatre and intensive areas. The storage water which is done in the ward is for emergency use, in case at that particular time the water does not come. But if I have not received anything that there is a shortage, but we can add up to that by giving more buckets to them. And this is not for drinking purpose, this is for other uses that may be required. पेशंट्स आनी सिस्टरी अशें म्हणटा की रातचें हांगासर उदक नासता, आनी रातचें उदक नाशिल्ल्यान ते टबांनी उदक भरून दवरतात. टबांनी उदक जे भरून दवरतात ते तांकां सफिशियंट ना अशें म्हणटात ती, आनी ह्या लागून तांकां खूब प्रॉब्लम जाता. बट हांगासर सुप्रिटेंडंटाक जेन्ना आमी मेळ्ळे तेन्ना सुप्रिटेंडंट सांगता की हांगासर सगळे उदकाचे कांयच प्रॉब्लम ना. उदक जें नासता तें फक्त पंपिंगा खातीर थोड्या वेळ नासता. चलचित्र खबराकार सुशांत पळ वांगडा हांव नवदीप आगियार, प्रुडंट मिडिया खातीर. फुडल्या 2 वर्सां भितर काँग्रेस परत फॉर्मात येतली असो विश्वास सार्दिदान सोमारा जाल्ल्या DRDAचे जिल्लो पावंड्यावेल्या दक्षता आनी देखरेख समितीचे बसकेक उक्तायलो. मोती दोंगरार कोमुंदादीन लोकांची घरां आनी बांदकामां मोडिल्ल्यान सार्दीन बरोच बेजारला. तो म्हणटा ही बांदकामां उबी रावताली तेन्ना कारवाय केली ना त्या अधिकाऱ्यांचेर आतां कारवाय करची. मायनिंग सुपरवायझर म्हूण ऑफर लेटरां आयिल्ल्या उमेदवारांक नोकऱ्यो दिवच्यो अशेंय सार्दिनान सरकारा कडेन मागलां. Many houses are being demolished. It is a wrong time. First of all, houses should not be demolished during rainy season. One. Second thing, those which are illegal and which have mushroomed these days, surely they have to be demolished immediately after the rains. Third thing, how these houses have come up. All the officers in whose area these houses have come, they should be punished. People say during election time houses came. Government was not there. But was the administration there or not? What were these officers doing? People only point out fingers at politicians. All these officers in whose areas this illegal construction come, they should be suspended. Te ministrale, MLA, burge, natu ete konte gorchi nide. Te amke goinkar. Whatever it is, तेंगेले अपहोल्ड करपाचे. तेंच गुन्यांव ना. कोण मिनिस्टरान कितें फोटींग पण केलें, MLAन कोण फोटींग पण केलें, लोकांच गुन्यांव ना. देखून ते भुरग्यांक पडेल जॉब मेळ्ळेत, तांकां आयज त्रासान घालपाचें न्ही आनी तांकां पनीश करपाचें न्ही. ते आमचे गोंयकार जावन आसात, कोणाचे जाल्यार आमचे कोणाचे भुरगीं ते. सो हांव मागता सरकारा कडेन की जे आदली सरकारान कोणा जॉब दिल्ले ते तांकां ऑनर करपाचें. Still 2 years more for election. Till then, I'm sure we will try to unite them. All those, Congress is like an ocean. Fishes come, they go into the lakes, they go into the wells, and they come back. Those who escape, others they are caught during first rain. Those who escape come back. So that is Congress.
It is wishful thinking. I don't want to comment on this. Next time I can give in writing that Congress will come back to power. पेडणे शाराचे व्यवस्थित उदरगती खातीर इंटिग्रेटेड मास्टर प्लॅन करपाची गरज सभापती आनी पेडणेचो आमदार राजेन आल्लेकारान उक्तायल्या. मंगळारा सकाळीं तांणी शेतकी संचालकाक घेवन पेडणेचे शेतकी कचेरींतले कारभाराची पळोवणी केली. सरकाराच्यो शेतकी येवजण्यो शेतकारां मेरेन पावोवपा खातीर शेतकारांक एकठांय हाडून पेडणेच्यो पडीक जमनी लागवडी खाला हाडपाची येवजण पंचायत पावड्यार चालीक लायतले म्हणपाचें आल्लेकारान उलोवन दाखयलें. वयले 435 रुपया 435 गव्हर्नमेंट दिता, वयले 435 शेतकारांक भरपाक जाय. त्या जाग्यार 435 रुपया थोडे पॉलिटिशनांनी पयशे भरले आनी फुकट करून वाटलो. लोकांक दिसता कितें सरकारान नॅशनलाइज बँक प्रॉब्लेम करतले, गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक प्रॉब्लेम करतले. सेंट्रल बँक तुझ्या कोण आसा? सेंट्रल बँक आसा. अनेक पडीक जमीन आसा ती लागवडी सकयल हाडपाची गरज आसा. म्हणून एक विचार आमी हांगासर केल्लो आसा की गोंयचे हांगासर पेडण्याचे खास करून जे शेतकरी आसात ते शेतकरी तांच्या खातीर वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो योजना राबोवप आनी फुडल्या कांय वर्सां भितर हांगासरलो हो खऱ्या अर्थान शेती प्रधान असो प्रदेश करपाक जाय. आमकां पेडणे मतदारसंघ हो बस स्टँड हांगा जाय, मार्केटाचो प्रकल्प हांगा जाय, फायर स्टेशन हांगा जाय, एक्सायज ऑफिस हांगा जाय वगैरे हे सगळ्यो गोष्टी आमी तुकड्या तुकड्यांनी करपाक लागल्यात. तो विकासाचो प्रश्न अशा पद्दतीन सुटना. बेळगांवच्यान भाजी हाडटात आनी ती विकतात हांगासर. आमची गांवठी भाजी जर विकपाक लागले ह्याच स्टॉला मार्फत जाल्यार आमचो गांवांतलो जो ल्हान शेतकरी जो आसा तो आपली भाजी तयार करता, ताका प्रोत्साहन मेळटलें, ताका पयसो मेळटलो. आणि म्हणून ह्या हाजे कडेन लक्ष दिवपाचें आमी ठरयिल्लें आसा. ताजो आराखडोय आमी आतां तयार करतात. फोंडेचे पार्थ पतंजली केंद्राचे सोमारा भलायकी मंत्री पार्सेकारान उक्तावण केलें. पतंजली योगपिठाचे सुमार 90 आयुर्वेदीक वखदांचें ह्या वेळार उक्तावण केलें. फाटल्या सरकारान गरजे भायर केल्ल्या खर्चाचो सध्या सरकार नियाळ घेता. ताका आळाबंद घालपाचो यत्न चल्ला अशें पार्सेकारान सांगलें. आदल्या सरकारान केल्ल्यो आंखण्यो, तेचेर केल्ली इन्व्हेस्टमेंट हे नवीन सरकार नाका म्हणून बुडोवंक शकना. आणि त्यामुळे खंय तरी वाळपय उबे केल्ले हॉस्पिटल, ताच्या कुशीक सांखळे दुसरे हॉस्पिटल, दिवचले तिसरे हॉस्पिटल, म्हणजे अनावश्यक इमारती, कॉलेजंग इमारती म्हाका अनावश्यक दिसता, सरकाराकूय दिसता. पूण फाटल्या सरकारान तेचेर खर्च केला तो तुमचो आमच्या बोल्सांतसून गेल्ल्या करांतसून केल्लो आसा. आणि त्यामुळे वी जस्ट कांट अबंडन देम. त्यांचो कसो आमी उपयोग करू शकतले ह्या दृष्टीन आमकां पावलां उडोवची पडटली. हांव आरोग्य मंत्री आसा आणि त्यामुळे गोंयकारांच्या आरोग्याची काळजी घेवप ही म्हजी जबाबदारी आसा. ही काळजी केवळ ॲलोपॅथीक औषधां घेवंक शकना. हांव मंत्री जातकीर गोंयचे आयुर्वेदीक कॉलेज जे आसा ताका हांवें म्हयन्याभरांत भेट दिली. तुमी जर आमचे बजेट पळयशात जाल्यार बजेटांतय आयुर्वेदीक शिक्षणाच्या प्रसाराक आमी 5 कोटींचे प्रोविजन केल्लें आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.